मांगोर हिल वाठार सील करपाक मुख्यमंत्री अनुमंतात तो मुरगांव बंदराक लागून काय कितें काँग्रेसीचे संकल्प आमोणकाराक पडला प्रश्न। काँग्रेसीचो म्हणयारो उर्फान मुल्लाय विचारता कोरोनाचे इतल्यो केसी जावन पासून कित्याक करिनात वास्को सील। भारतात वाढत चालला कोविड-19 केसींचो आकडो, संवसारातल्या कोरोना पिडस्त देशांनी भारत 6व्या नंबरार। एकूण केशी पावल्यो 2.36 लाखांचेर, जाल्यार गोंयान मारले 196चेर मजल। भाजपाचो मंत्री आणि कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोनूच हाडला गोंयांत कोरोना, काँग्रेसीचो गंभीर आरोप। भायल्यान गोंयांत येवपा खातीर मायकलच दिता खंय परवाने पत्रां। वास्को सापडलो आडपयचो कोरोना पिडेस्त पेशंट, आडपयकारांनी स्वता जावन केलो गांव लॉकडाऊन। वास्को मार्केटांतल्या पसरकारांनी घेतला मार्केट बंद दवरपाचो निर्णय। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। कोरोना व्हायरस गोंयांत येवपाक भाजपाचो मंत्री आनी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो जबाबदार, काँग्रेस म्हणटा। दुसऱ्या राज्यांतले लोक हाडपा खातीर मायकल लोबो आपल्या ऑफिसांतल्यान लेटरां इश्यू करता असोय तांचो आरोप आसा। कळंगुटे जी बायल पॉझिटिव्ह मेळ्ळी तिची कोरोना तपासणी जावकच नासली। ही गजाल आयकून फकत कळंगुटकाराकच न्ही जाल्यार पुराय गोंयकारांक धपको बसलो। हे गजालीचेर बोट दवरून आदलो आमदार आग्नेलो फर्नांडीसान सद्याचो आमदार मायकल लोबोचेर फोग काडलो। तपासणी करिनासतना ही बायल गोंया भितर आयलीच कशी अशें तो विचारता। मायकल लोबो कडल्यान चलयल्ल्या मनीस तस्करी रॅकेटाचो हो भाग आसूं येता असो गंभीर आरोपय ताणें केला। जिल्लोधिकाऱ्यान हे गजालीचेर लक्ष दवरपाक जाय आशिल्लें। मायकल लोबो आपल्या ऑफिसांतल्यान पत्रां धाडून भायल्या राज्यांतल्या लोकांक गोंया हाडटा अशेंय ताचें म्हणणें। दिस इज नॉट एन आयसोलेटेड इन्सिडेंट ऑर ए ह्युमन एरर। पळय सीएम पळय म्हणटा आयसोलेटेड इन्सिडेंट ह्युमन एरराक लागून जाला म्हणून, तशें कांय ना। दिस इज बिग स्कॅम, ए बिग रॅकेट। In fact, CM should investigate. I am alleging that this is a human trafficking racket going on, managed by the Minister for Ports and Kalamut MLA Michael Lobo. These are the letters that is issuing to certain people. Now, collector is supposed to be issuing the letters. No other minister is issuing any letters for any of his people. Not even the health minister is issuing any letters. But this person is issuing these letters on the pretext of getting essential commodities and helping the people. You put her life in danger, you have put the life of the relatives in danger, you have put the lives of Kalangut constituency people in danger, and as Goy पाड घातलें तुवें. Okay, हे कोरोना हाडपाक म्हाका दिसता इवन वास्को, I don't know from which side they came, because आनी कोण लेटरी दिना, एकलोच मनीस दिता लेटरी. I think Michael may be responsible for getting corona in Goa. ही चिटी घेवन लोकांक हाडलेले आहा, भाजयेच्या ट्रकांनी लोकांक हाडलेले आहा, चेडवांक हाडलेले आहा नोंदणी करपाक. This lady who is now in the news, I don't blame her, because you see the pathetic conditions of the hospitals here which are in the press. Nobody wants to be quarantined in the government quarantine facilities. ही बायले काडपाक हेच्या ऑफिसान सान रिक्वेस्ट केला आनी आमकां पळय सांगता 250 मिटर गाडी ते सायडीक घाली, 250 मिटर एक गाडी. सो 76-year-old woman have been walking half a kilometer. Somebody who's got COVID, ती 2 किलोमीटर चलोन येयली हे गाडयेन आनी ते गाडयेन. I request the chief minister to check the call details of whoever was on duty at the border. In Kandolim, in Aradi, people are coming with his letters from Karnataka. आमकां पुलीस आनी मामलेदार म्हणटा बाबा लेटरी घेवन येता, आमी कितें करपाचें? हो मिनिस्टर एकलोच मिनिस्टर म्हणटा दिता. वी अंडर प्रेशर. आमकांय खबर नासली, ते लेटरी दाखयता आमकां की दिस फेलो इज प्रेशरायझिंग अस. सो वॉट इज हिज इंटरेस्ट? वॉट इज दिस वन पर्सन डुईंग? एंड सीएम हेज गॉट नो कंट्रोल ओवर हिम. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकार। मुरगांव बंदराक लागून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वास्को मांगोर हिल वाठार सील करपाक सोदिना काय कितें? काँग्रेस फुडारी संकल्प आमोणकारान प्रश्न विचारला। मांगोर हिल वाठार सील करप गरजेचो, तरीक मुख्यमंत्री ते कडेन आडनदर करता अशें ताचें म्हणणें।
दुसरे वटेन काँग्रेसीचो म्हणयारो उर्फान मुल्ला म्हणटा कोरोनाची इतल्यो केशी जावन पासून वास्को सील कित्याक करिनात. मांगोर हिलावेल्यान कोरोना आता सांगे मडगांव आनी लागसारच्या वाठारांनी पातळपाक लागला. तेचेर नियंत्रण दवरतले जाल्यार वास्को सील करप गरजेचें जाला अशें संकल्प म्हणटा. पळयात तेचें म्हणणें. सगळ्यांच्या लोकांमध्ये भय निर्माण झालेलो आसा. लोक हांगा भियारलेले आसा. गव्हर्मेंट आयज म्हणटा कितें ते प्रिकॉशन घेता, बट आयज कितलें गव्हर्मेंटान जर प्रिकॉशन घेतले कितें हो आयज वाडाक आसा. कित्याक आयज हो वास्कोनूच उरोना, वास्कोसून आयज सगळे कडेन स्प्रेड जावपाक लागला. आयज आख्खे वास्कोसून आख्ख्या गोंयांत स्प्रेड जावपाक लागला. कितलीशी केसीस आमकां आतां वास्कोच्या भायर मडगांव जावं, सांग्या जावं, दुर्बाट जावं, बाकी कडेन कितले कडेन मेळपाक लागले, जे सेंटर पॉयंट जो आमचो मांगोर हिल आसलेलो. सो आयज खंय तरी आमकां दिसता, सगळ्यांक दिसता की खंय तरी हो स्टॉप करूंक जाय आनी खंय तरी एक दुबाव येता. गव्हर्मेंट कित्याक हे स्टेप घेयना, कित्याक लागून वास्को एक 5 दिसाक लागून ते 8 दिसाक लागून लॉकडावन करपाक सोदना. कित्याक आयज गरज आसा सगळ्या सायडीसून, सगळ्या लोकांच्या सायडीसून एकूच डिमांड येयलो आसा की सद्या तर थोड्या दिसाक लागून ते लॉकडावन करचें. बट खंय तरी दुबाव येता. आयज काल सीएमान जशें उलयलां की सीएम म्हणपाक लागलो इकॉनॉमी इफेक्ट जातली वास्कोची. वास्कोन इकॉनॉमीक इफेक्ट जातली जाल्यार तेच्या फाटल्यान एकूच कारण अशें दिसता जी इकॉनॉमीक इफेक्ट जातली म्हणटा सीएम खंय तरी, जाल्यार खंय तरी दुबाव येता. कित्याक मुर्मो गोवा पोर्टाक लागून ते लॉकडावन करपाक सोदना म्हणून. आयज मुर्मो गोवा पोर्टान एमपीटीच्यान लोक कामाक वयतात, ते लोक सुद्दां भिवन कामाक वयपाक लागलेले आसा. कितलेशे एमपीटी लोकांनी आमकां सांगलेलें आसा की आमकां भंय दिसता थंय कामाक वयपाक एमपीटीन, बट तांकां ना इलाजान तेंच्या कामाक लागून तांकां वयचें पडटा थंय, बट ते भिवन वयपाक लागलेले आसा. कोळसो आनी खण मालाची येरादारीक लागूनच सरकार वास्को सील करपाक सोदिना अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो उर्फान मुल्ला म्हणटा. ह्या सगळ्या प्रकारांक लागून गोंयकारांचे जिविताक धोको उप्रसला अशें आसूनय सरकाराक हे गजालींतली गंभीरताय कळनाका कितें असोय तेचो प्रश्न. गोंयभर एक भिरांत निर्माण जाल्या की आयज ह्यो केसी ज्यो आसा वाडत रावपाक लागल्या. आनी हो जो वास्को जो आसा हांगा पोर्ट आसा आनी हे आयज पोर्ट जो टावन आसा थंय कोळ जो आसा, कित्याक लागून जो आसा वास्को आजून लॉकडावन जावं नाका म्हणून. हो लॉकडावन न जावपाचो कारण हांव पोर्ट मिनिस्टर जो आसा बाब मायकल, तसोच आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांकां विचारूंक सोदता की हो जो लॉकडावन तुमी वास्को करिना हेजो कारण कितें. हो कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन, हेजो कारण जो आसा हो मॅग्नीज ट्रान्सपोर्टेशन, हेजो कारण जो आसा ओल्ड ट्रान्सपोर्टेशन, हेजो कारण कितें आसा. आयज आमचे गोंयकारांची जी लायफ जी आसा ती डेंजरान आसा. आनी इतले सगळे आसतना इतली सिरियस केसीस ज्यो आसा वाडत चल्ले कडेन आसा. तुमी काल 2 दीस जाले आमी आयज सोशल मिडियाचेर पळयता की आयज वास्को मदीं लोकांक जी प्रेग्नेंट बायलां आसा बाबडी तांकां एम्ब्युलन्स जी आसा ही सुविधा आयज पावना. मांगोर हिल वाठारांतल्या लोकांक गरजेची वस्तू मेळोंक नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी बोवाळ केल्लो. उपरांत मुख्यमंत्र्यान हस्तक्षेप केल्या उपरांत सांजे उसरा लोकांक वस्तूंची पुरवण जाली. पळयात. वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकार. 100 वयर कोरोना पॉझिटिव्ह सापडून आनी थळाव्या फुडाऱ्यांनी विनवणी करूनय वास्को लॉकडावन जावपाक शकले ना. पूण ह्या केसींनी आडपयचो एक भुरगो आसा म्हूण कळटकच आडपयकारांनी ताबडतोब गांव लॉकडावन केलो. जाल्यार वास्कोच्या भाजीवाल्यांनी शेनवारच्यान दुकानां बंद दवरपाचें थारायलां. वास्को लॉकडावन करचें काय ना हाचेर मुख्यमंत्र्याचो अजून विचार चल्ला. जाल्यार गांवचो एक भुरगो पॉझिटिव्ह सापडला अशें कळटकच आडपयच्या पंचायत मंडळान आनी गांवांतल्या लोकांनी शेनवारा आपखुशीन लॉकडावनाचो निर्णय घेतलो. सगळ्यांत आदीं बंद केली ती आडपयची फेरी सेवा. कारण हेच फेरयेंतल्यान लोक गांवांत येतात वतात. पुराय गांव धोक्यात येवचो न्हू होच ताचे फाटलो हेत. की आमचो एक गांवचो भुरगो जो वास्को कामां वयतालो तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळो. हेल्थान कामां आशिल्लो भुरगो तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळो म्हणून हें जालें. सरकारी यंत्रणेनुसार लोकांक कळ्ळें की स्वता लोकांनी तेजे नंतर हांगसर स्वता दुकानां स्वता बंद केल्या. आपापली जी दुकानां ती आपापल्यान बंद केल्ली आसा. गांवचे लोक स्वता आपूण जावन क्वॉरंटायन जाले, आपापल्या घरान बसूंक लागले. त्या शिवाय जी आडपयची फेरी आसा त्योय बंद केल्ली आसा. पंचायत मंडळ कोणेच हांगसर तेंची जबरदस्ती केली ना पोल्युशन करूंक ना, कलेक्टरान करूं ना, जावं पंचायत मंडळान करूं ना, कोण गांवच्या लोकांनी करूंक ना. आयज लोक कोणूच स्वता जावन आपूण क्वॉरंटायन जाल्ले आसा. जेन्ना ही गोष्ट सगळ्या पसरली की अशें जालां म्हणून तेन्ना स्वता जावन सगळ्या गांवच्या लोकांनी हेजे खातीर मेजर्स घेतल्यो आनी स्वता जावन सगळे घरान रावले. तशेंच हांव परत एकदां सगळ्या लागीं अपील करता की जाता तितले तुमी घरान रावा. जाता तितले जे MHAच्यो गायडलायन्स आसा त्यो फॉलो करा. रेग्युलरली हात धुवप, मास्क यूज करप.
सगळ्यात बरी गोष्ट आयज आडपय दिसली ती म्हणजे रस्त्यार कोण दिसना आणि कसलोच व्यवहार कितेंच चालू ना, सगळे लोक आपल्या घरान आसा. जाल्यार तेवटेन वास्को वाठारात कोरोनाच्यो केशी वाडत चल्ल्यात. मुरगांवचो नगराध्यक्ष कुठ्ठाळेचे आमदार एलिनानय वास्को लॉकडावनाची शिफारस केल्ली. नंदादीप रावतान जाल्यार पसरकारांनी लॉकडावन पाळपाक सुरवात करची असो उलोय मारिल्लो, पूण तें जालें ना. आतां वास्कोच्या भाजीवाल्यांनीच आपूण जावन शेनवारच्यान दुकानां बंद करपाचें थारायलां. पळयात भाजीवाल्यांचें म्हणणें. आम्ही एक वास्को मार्केटाची सेफ्टी चिंतता आणि प्लस आमचे मारबोगो आणि वास्को सिटी आहा तांकां आमी सगळे भरपूर हांगा मार्केटान गर्दी जाता. फाल्यां आनी परवां म्हणल्यार सॅटर्डे आनी संडे जेन्ना आमी मार्केट बंद करपाचें आहा तितून लोकांनी बेश्टीच गर्दी मार्केटान करपाची न्हू. सगळे घरा कडेन भाजी प्रोवायड जातली. मंडेसून मार्केट आमचे टोटली क्लोज जातले. सगळ्यांक भाजी जावं ग्रॉसरी आसा कितें आहा तें सगळें आमी दितले. सगळ्या वॉट्सॅपाचेर धाडीत जाल्यार सगळ्यांक प्रोवायड जाता. हेच्या पयलीं लॉकडावन जाल्लें तेन्ना सगळ्यांक अशें आमी हे केल्लें प्रोवायड केल्लेलें आसा. आमी हे सांगता की आमी स्वता सगळे शॉपकारांनी आमी डिसिशन घेयल्या की आमी एक 2 दिसां उपरांत सोमारा दीस आमी बंद करताले. हे सगळ्यांक आमी कळयता. आनी भाजी बंद जाल्या हांगा मार्केटांत तशें भायर घरा कडेन तुमी वचून घेवंक शकता. आमी थिंगा अवेलेबल करताले भाजी. कोणाक कांय त्रास जावपा ना. फक्त कितें आहा आमचें भाजी मार्केट वास्कोचो ते तितलेच बंद करताले आमी. भाजी फ्रूट एक 2 दीस तुमकां मेळटाले ना अशें ना. आनी 2 दीस तुमी सगळ्यांनी आमी पब्लिकाक सांगता की गर्दी करूं नाका येवन हांगा. आनी डिस्टन्स तुमी मेंटेन करा हे आमचे उद्देश आहा. ताका लागून आमी कितें केलें आतां सगळे मार्केटकारांनी आमी एक डिसायड केल्लें अशें की आमचे सेल्फ सेफ्टीक लागून आमी हे करता बंद लॉकडावन. वास्कोच्या एका भाजीवाल्यान तर वास्को कोरोना पेशंट कित्या खातीर वाडले ताचे फाटलें रजावय सांगलें. पळयात. तो म्हणटा आदी गोंयांत लॉकडावन आसलें तेन्ना निदान चेक नाक्यांचेर तपासणी तरी जाताली. आतां तिवूय जायना. कोणय कसोय खंय घुसता. फाटले दिसांनी लॉकडावन आसलें पळय न्हू तेन्ना बरें आशिल्लें. आमची गाडी भाजीची गाडी येताली आनी केरी जावं मोल्या 2-2 वरां चेकींग करताले. ह्या टायमार कांयच ना. तुमचो तो चेक नाको बिको कंपाउंडर सगळें काडला. आनीक कोणी येता आनी कोणी वयता. हे कारणान हो कोरोना तर वाडला. एक्चुली आमची गोवा जी आशिल्ली हो गोवा आमचो ग्रीन आशिल्लो ग्रीन झोन सामको रेड झोन जाल्लो आसा. तेन्ना आमी चिंतलें की पब्लिकाची सेफ्टीक पळोवन आमी मार्केट संडे बंद करतले. चालू करचें ना तो पर्यंत कमी जाय तो पर्यंत. आमी खंय आमच्या घरा कडेन खंय इल्ली घेवन भाजी आमी घेवन बसतले. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक आनी वास्कोच्यान हिरू महाले. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कोरोना केशींच्या बाबतींत भारत संवसारीक पावंड्यार 6व्या सुवातेर पावला. इटलीकय भारतान फाटी घातला. भारतात आयज मेरेन कोरोनाच्यो केशी वाडून 2.36 लाखांचेर पावल्यात. जाल्यार इटलीत केशींचो आंकडो 2.34 लाख जाला. वांगडाच 9,887 केशी मेळ्ळ्यान भारतान एकूण केशींचो आंकडो वाडलो. जाल्यार गोंयांत आयज मेरेन 196 केसी जाल्यात. प्रशासकीय रिपोर्टा प्रमाण गोंयांत आयज मेरेन 196 केशी जाल्यात. पूण अशें आसले तरी कंटेनमेंट झोन आशिल्ल्या वास्कोच्या मांगूर हिल वाठारांतच सुमार 180 केशी नोंद जाल्यात. कोविड दुयेंतींच्या संपर्कांत आयिल्ल्यांची तपासणी चालू आसा. मांगोरा वयल्या भलायकी खात्यांतल्या 2 भलायकी अधिकाऱ्यांक कोरोनाची लागण जाल्या. तातूंतलो एकलो सावर्ड्याचो आनी दुसरो मोर्ले सत्तरींतलो. कोविडाक लागून गोंयांत मरण पाविल्ल्यांचो आंकडो 0 आसा. जाल्यार 65 जाण बरे जाल्यात. गोंयांतली स्थिती केशी 196, मरण पावल्यात 0, बरे जाल्यात 65. भारतात एकाच दिसा 9,887 जाणांक कोरोनाची लागण जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 273 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयला. जाल्यार 4,783 जाण बरे जाल्यात. एकाच दिसा भारतात मेळिल्ले दुयेंती केशी 9,887, मरण पावल्यात 273, बरे जाल्यात 4,783. भारतात आयज मेरेन 2,37,566 जाणांक कोरोनाची लागण जाल्या. 1 लाखा परस चड एक्टीव केशी आसात. जाल्यार 6,650 जाणांक मरण आयल्या. हातूंतल्यान 1,14,000 लोक बरे जाल्यात. महाराष्ट्रात सगळ्यात चड म्हटल्यार 80,229 केशी आसात. ताच्या फाटोफाट तमिळनाडूचो नंबर लागता. थंय 28,649, दिल्ली 26,334 आनी गुजराताक 19,094 केशी आसात. भारतांतली स्थिती
केशी 2,37,566, मरण पावल्यात 6,650, बरे जाल्यात 1,14,073. महाराष्ट्र 80,229, तमिळनाडू 28,649, दिल्ली 26,334, गुजरात 19,094. जगभरात एकाच दिसा 1 लाखा परस चड केशींची नोंद जाल्या. आयज मेरेन 68 लाख केशींची नोंद जाल्या. 3,98,000 लोकांक कोविडाक लागून मरण आयले, जाल्यार 33 लाख लोक बरे जाल्यात. जगभरातली स्थिती: केशी 68 लाख, मरण पावल्यात 3,98,000, बरे जाल्यात 33 लाख. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोंयांत 5.0 लॉकडावनाचे घोशणे उपरांत राज्य सरकारान कांय गजाली सदळ करपाचें ठरयलां. मॉलां, रेस्टॉरंट, प्रार्थना स्थळां आनी ऑफिसां सुरू जातलीं. केंद्र सरकारान शेनवारा हे विशींच्यो गायडलायन्स दिल्यात. एसओपीन मास्कांचो वापर, सॅनिटायझेशन आनी सोशल डिस्टन्सिंगाक म्हत्व दिला. तशेंच कांय थारावीक गायडलायन्स दिल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. मडगांवच्या होलसेल मार्केटात येतल्या होलसेल नुस्त्याची खर तपासणी जावची, एसजीपीडीएचो अध्यक्ष विल्फ्रेड डिसान मागला. ह्या मार्केटाची व्यवस्थीत तपासणी करपा खातीर एक इन्स्पेक्टर नेमपाची नुस्तें संचालनालयाक सुचोवणी दिवची अशें ताणें मुख्यमंत्र्या कडेन मागलां. हे मागणेचेर विचार करतले मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिक्सान सांगलां. पयसुल्ल्यान नुस्तें हाडटना फॉर्मेलिनाचो वापर करपाक लागिल्ल्यान 2018 हो विशयच वादाचो जावन रावल्लो. त्या निमतान गोंया भायल्यान येवपी नुस्त्याचेर बंदी आयली. सध्या गोंयांत येतल्या नुस्त्याची बॉर्डरींचेर तपासणी जाता. आमी आज सीएमा बगल्या एक लेटर केली. आमी आमगे मेंबर एसटीपीडी मेंबर उलयले आनी आतां नुस्तें स्टार्ट जाता, मार्केट स्टार्ट जाता ऑगस्ट 1. त्या दिसान आमी थिंगा एक इन्स्पेक्टर दवरपाक, टेस्ट करपाक, आनी आमी फिशरीज मिनिस्टराकूय लेटर केल्या, सीएमाकूय लेटर केल्या आमचे एक इन्स्पेक्टर अपॉयंट करपाक. आनी होलसेल फीश मार्केटान थिंगा आमी तांकां प्लेस अरेंज करतले आनी नुस्तें कोण घेता तेणी थिंग चॅक करपाचें, टेस्ट करपाचें आनी व्हरपाचें. तें केलें जाल्यार लोकांक विस्वास हाडटलो नुस्तें बरें मेळ्ळें म्हूण. कोणा दुबाव आहा तेणी टेस्ट करपाचें. आनी हें केलां आनी आयज आमी सीएमान आमकां प्रॉमीस केलां आनी फिशरीज मिनिस्टर आसलो तेणी सांगिल्लें आमकां कोण अपॉयंट करून दित म्हूण आमगे इन्स्पेक्टर. आनी आमी ते रिटेल मार्केटान जातले. लोकां फ्री हँड आसतलो थिंगे नुस्त्याक येयलें कोणाक डावट आहा तेणी थिंग चॅक करपाचें. रिक्वेस्टेड अस फिशरीज डिपार्टमेंट एक आपलो ऑफिसर, आमचो ऑफिसर थिंगा डेप्यूट करचो इन ऑर्डर टू चॅक द क्वॉलिटी आनी ताचो स्टाफ आमकां एसिस्ट करपाक. सो आय हॅव आस्क्ड माय डायरेक्टर ऑफ फिशरीज टू एग्जामाइन दिस प्रपोजल whether we can implement immediately or it is a high time to check at the border. Our chairman's apprehension that there can be on transit, there can be more. So I mean, तेजे विचार करता. We will examine his proposal to implement it. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. स्कुलां आनी कॉलेजी परत सुरू करचे आनी पालक आनी वेवस्थापनाक विश्वासान घेवचे, फोंडेचो आमदार रवी नायकान मागला. फोंड्याचो आमदार रवी नायक हो फोंडा शिक्षणीक संस्थेचो अध्यक्ष. ही सोसायटी फोंड्या स्कुलां, उच्च माध्यमीक विद्यालयां आनी महाविद्यालयां चलयता. विद्यालयां सुरू करचे आदीं सरकारान संबंदीत लोक, वेवस्थापना, मुख्याध्यापकांच्यो संघटना, शिक्षक संघटना, पालक शिक्षक संघटना आनी हेर शिक्षणीक संस्था कडेन चर्चा करची अशें रवी नायकान मुख्यमंत्र्याक बरयल्ल्या पत्रांत म्हटलां. म्हाजे मत प्रमाणे म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान जितले हे आसात प्रिंसिपल जावं PTA जावं मॅनेजमेंट जावं पेरंट्स आसात, PTA हे आसात, हे सगळ्यांक तेणी विश्वासान घेवन ते हें ठरोवचें स्कूल रिओपनिंग जे आसा स्कूल हे चड गरजेचें आसा तें रिओपनिंग परत चालू करपाचें. पूण त्याच बरोबर लोकांची साथ मुख्यमंत्री घेवची, लोकांचोय पाठिंबो जाय. कारण तेंची भुरग्यांची प्रत्येकाची भुरगीं आसता आनी जेन्ना हे सुरू करता आसतना हे लोकांक सगळ्यांक विश्वासान घेवचें
अशें म्हाका मत आसा आनी ताका लागून हांवें मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयलें. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आसगांवांत कॉटेजींक उजो लागून सुमार 1 लाखाचें लुकसाण जालें. ह्या उज्यांत 2 कॉटेजी लासल्यो. कॉटेजींतलें लाकूड मात लासून गेलां. एके कॉटेजींत वेल्डिंगेचें काम चालू आशिल्लें. त्या वेळार लाकडाचेर कीट पडून उजो लागलो. थंय काम करपी कामगारांनी उजो पालोवपाचो यत्न केलो, पूण उज्याचेर नियंत्रण मेळोवंक शकले नात. उपरांत म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळाक आपोवन उजो पालयलो. Immediately, first alert was effected from the Mapsa fire station. When it was reached on the spot, it was found that 10 cottages, which is a wooden structure, ground plus 1, was involved in fire. There were total 8 cottages. Out of that, 2 cottages had caught fire. 1 cottage was completely gutted in the fire. The other cottages on the first floor, the fire was managed to save the ground floor. Rest, about 6 cottages we were able to save. The cause of fire, according to the eyewitness, he is saying that due to shots, due to welding, when they were doing some welding on the top floor, on the first floor, for the flooring. Since the fire was big, additional reinforcement was called from the Pillen fire station as well as additional from the Mapsa. And after 45 minutes, the fire was under control and we extinguished. The loss, he's saying that I've asked, he's saying the loss is more than 2 or something like, but I've told him to give us the detail of what were there. And he also will be writing to the electricity department to prove whether it's a short circuit or whether it has been done deliberately in case of arson with the police department. एक्चुअली वेल्डिंग वाले जो है वेल्डिंग कर रहे थे, तो बाई चांस शॉर्ट हुआ, बुझाने की कोशिश की, तो पानी वानी डालने लगे तो इतनी देर में आग ज़्यादा हो गई. तो वो लड़का कोई था नहीं यहाँ पे, सिर्फ 2 ही आदमी थे, तो उस पर आग पे कंट्रोल नहीं कर पाए. फिर बाद में उन्होंने मेरे को कॉल की. मैं पंजीम में गया हुआ था, वहाँ से फिर मैं भागा, तो मैंने ही फिर किसी को बोला कि आप फायर ब्रिगेड को कॉल करो. उन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, तब तक काफ़ी आग बढ़ चुकी थी. जो लड़का था उसके पास फ़ोन नहीं था, उसको कॉल करने में देर लग गई. अभी नुकसान तो नहीं हुआ. नुकसान मेन तो सारा ऊपर फिटिंग थी, वो बोर्ड जलाया. बाकी माल का कोई नुकसान नहीं हुआ. लगभग 1 लाख 1.5 लाख का बोर्ड जलाया. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. GDP फाउंडेशनान नव्या परिवर्तनाक दिका दिवपाचें थारायलां. कोरोना उपरांतचो काळ हो नव्या परिवर्तनाचो, नव्या संधींचो काळ आसतलो. ह्या काळात पावलां उबारपाक आमी मजत करतले, GDP फाउंडेशन म्हणटा. परिवर्तन करोना ह्या नांवान GDP फाउंडेशनान सर्त आनी इंटर्नशीप घेवपाचें थारायलां. जिविताचो फुडलो प्रवास सुखाचो जावचो, उमेदीचो जावचो आनी तातूंतल्यान जावपी उदरगतीक लागून देशाचें आनी संवसाराचें कल्याण जावचें हो तेच्या फाटलो हेत. वेगवेगळीं आव्हानां पेलपाची उमेद आनी संद हें फाउंडेशन दितलें. आतां मेरेन 125 पंगडांनी आनी वैयक्तीक पावण्यार लोकांनी नोंदणी केल्या. प्रवेशिकाय तज्ञां वरवीं चांचणी करून स्विकारतात. It is not limited to Goa. It is limited to the world now. So any good idea which gets curated here has an opportunity to be global, and that is what PM, Honorable PM is talking about. Make local more local. How is economy? Economy needs a healthy society and a business. So we are looking at a community as an ecosystem. You can't have one at the cost of the other. You will have to build both together. That's why if you look at the 5 challenges, they are a comprehensive, I would call a holistic thing. It is talking about, see, it is a challenge of life and livelihood. We have blended both together. We want to see new operations. We want disaster management system which will work like a generator. If there is an issue, your generator restores it in 10 seconds. Why can't we do that? To just share the Parivartan panel. So these are the people in Parivartan panel. We have Dr. Nyaneshwar Mole, who is Indian diplomat and member of National Human Rights Commission. We have Sanjay Srivastava, who is the former secretary, Chief Secretary Goa, and now he is with the Election Commission. We have Mona Desai, who is National Chairperson of IMA. So if you see the profile, Bhaskar Asuldekar is our own Goan who has built one of the wonderful company called Viva International. He is a IM gold medalist. So all these people are going to nurture it. All of us know that post-corona, a lot of things are going to be different. Some jobs that people are doing might not be relevant. Some works that you are doing, some industry that you are running might not be relevant. But in the same breath, there will be a lot of newer opportunities which will come up. And
it is very, very important that these opportunities or these thought processes, these ideas have to be brought to the fore. And I think that is exactly what GDP Foundation was planning to do. Post-COVID, the restrictions are on senior citizens moving out. 60 plus are not expected to go out. Fine, it's fine for the people who are not hand to mouth or not dependent on their daily bread. Just think about housemaids which were going to house to do their jobs, and if they are 60 plus, the societies are not allowing them, saying that you are old and you are not supposed to go out. So what do? How do they earn their livelihood? गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अनिकेत नार्वेकार आनी ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.